शिरवय केपेच्या कनालात बुडून 8-9 वर्षाच्या चलयेक मरण आयले। ही घडणूक आयतारा 6 ते 6:30 वरांचेर घडली। हे चली शिरवय आपल्या फॅमिलीच्या लग्नाक आयिल्ले तेन्ना ताणें आपल्या आवयक कनालाचेर वचुया म्हूण सांगलें, मात ताची आवय लग्नाच्या बोवाळांत विसरून गेली। कांय वरां उपरांत लग्ना खातीर तयार जावपाक गेल्ली तेन्ना तिका आपल्या चलयेची याद आयली। उपरांत त्या चलयेचो सोद घेवपाक सुरवात केलो तेन्ना ते चली कनालात बुडिल्ले दिश्टी पडले। थळाव्यांनी बेगोबेग पुलिशेक कळीत केले। पुलिसांनी घडणूक थळाव वचून कुडीचो पंचनामो केलो आनी कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर दक्षिण गोंय हॉस्पिटलांत धाडली। पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा। काय झालं, हांगा ते फंक्शन आसलें मरे काल भावाले, आनी ते भाव मिवणीले चेडूं ते आवयक आपयताले खंय की आपण मातशे पांय धुया म्हणून सप्तांग ते खंय आवय गेला म्हणटकीर ते केन्ना गेले ते आमकां कांयच खबर ना। 6:30 म्हणल्यार ते हांगा आसा कितें हांगा आसा म्हणटकीर आमी फंक्शना आसा न्हू, कोणाक कांय खबर ना। ते केन्ना गेले केन्ना पडले ते आमकां कांयच खबर ना। मागीर ते न्हेसपाक लागून तेगे आवय सोदता तेका कितल्या सुमार म्हणल्यार 7:30 7 सुमार ते सोदता आनी तेच्या पयलीं तेंचें कांयच सांगू ना। म्हणल्यार मागीर सगळें सोदता म्हणल्यार कोणा मेळना। मागीर आवय सांगपाक लागली की अशें आपूण उदकां वयता अशें म्हूण ती सांगूंक लागली। तेन्ना मागीर आमकां डावट जालो म्हणटकीर आमकां कळटलें कॅनला गेले आसतले आनी 4-5 भुरगे तेंच्या वाड्या वयले ते सोदपाक गेले तेका। आमी सोदपाक गेले आनी सगळीं सोदली तेंकां। मागीर ते मुखार 2 किलोमिटर हय दर 1 किलोमिटर ते मेळ्ळे ते स्कुला कडेन आयला किलोमीटर न्हू हे बांद ना 20 मीटर दर 20 मीटर आनी ते मागीर तेंकां उबारून हाडलें तेंच्यान हांगा हाडलें म्हणटकीर मागीर ती मागीर हेल्था वयली दिसता। मागीर ते खंय वयले ते आमकां खबर ना। आमी आमगे फंक्शना आसलेले आनी ती दुसरी कोण न्हू मागीर भावाले मिवणी चेडूं ते। तुमी पळयतात हांव आसा जे पाडामा म्हणटा ते केपें एरियांत आनी काल परत एक फावटी इन्सिडंट जालो ल्हान एक 8 ते 9 वर्साची चेडूं भुरगेचे हे व्हडलें कॅनल आसा थंय खंय तरी बुडलें आनी ही गोश्ट काल सांजची 6:30 ते 6:30 दरम्यान जाली। जे भुरगे आशिल्ले ते आपल्या सोयऱ्यांगेर आवय आनी तेजी 2 जाण भुरगीं ती सोयऱ्यांगेर तेंगी शादी आशिल्ली थंय येयल्ले आनी खंय तरी ते सांजचे अरावंड 6:30 सुमार तेणें आवयक सांगलें की आमी कॅनलार आपल्या पांय धुवपाक जाय। हे गोश्टी लागून ते हांगा येयल्ले पूण तेजी आवय तेजे बरोबर वचूना आनी ते एकटे गेले। मागीर तेजे नंतर जो लग्नाचो बोवाळ आसलेलो ते दरम्यान तेगे आवयक ते लक्षांत ना। अरावंड 7:30 जेन्ना ते न्हेसपाक खंय तरी ते चेडवाची याद येयली तेन्ना याद येयल्या ते मेळोना। मागीर तेजो शोध चालू केलो पूण सोदल्यार खंय मेळना। मागीर गांवच्या लोकांनी तेजो शोध घेवपाक सुरू केलो। जे हो व्हडलो कॅनल आसा आनी व्हडलो कॅनल जो पोपजन स्कुला कडेन तेजेर भायर सरता म्हणटकीर रातचो वेळ अरावंड 8-9 सुमार ही घटना जेन्ना 2 वरां सुमार तेका सोदले तेजे नंतर 9:30 सुमार तेका एक कडेन उदकांत ते सापडले आनी मृत अवस्थेंत सापडले। तेजे नंतर केपें पुलिसांनी येवन पंचनामा केलो राती आनी बॉडी आसा ती पोस्टमॉर्टमा खातीर मडगांव धाडली। हांव गोमंतक TV खातीर केपेंच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकर।